बेळगाव हांगासरल्या खडे बाजार पोलीस स्थानक हद्दीत येवपी न्यू गडशेड रस्त्याचेर एका घरात काल मंगळारा बेळगावच्या आबकारी विभागान छापो टाकून तब्बल 670 लिटर हो गोंयचो सोरो एकूण 7,30,000 रुपये किमतीचो सोरो हो जप्त केलो आसा। या प्रकरणी थंयसरलो जो राकेश चौगुले वय 30 एका या प्रकरणात आबकारी विभागान अटक केली आसा। तशेंच तेच्याकडून 7.30 लाख रुपयाचो गोंयचो सोरो आणि 3 लाख रुपयाचे वाहन असे एकूण 10,30,000 रुपयाचो मुद्देमाल जप्त केलो आसा। मिळता त्या म्हायती प्रमाण जेन्ना ज्यो बेळगावसून गोव्याक ज्यो माल वाहतूक गाडयो वयतात त्यो येताना आपल्या वाहनांतल्यान हो सोरो हाडून हांगासरल्या मार्केटात विकत आशिल्ली अशी माहिती बेळगावच्या आबकारी विभागाक मेळिल्ली। त्यानुसार तेंच्यांनी ही कारवाई केल्ली आसा। या प्रकरणाचो पुढील तपास आसा तो आबकारी विभाग करीत आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे।